पयलेच फावट राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन सगळ्या आमच्या गांवकारां मुखार आनी मतदारसंघाच्या लोकां मुखार हाडलेलो आसा. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता युवा द कलंगूट आमचो शंकर बाब, ताची आख्खी टीम इज वायफ सोनाली, एवरीबडी हू हॅज वर्क इनक्रेडिबली हार्ड. बरें दिसलें पेरंट्स आनी तशेंच तेंचे भुरगीं वांगडा येवन आयज तांच्यांनी एक राखी कॉम्पिटिशन पयलोच फावट जो जाल्लो एक ग्रँड सक्सेस म्हणूंक शकता. कारण दर एका गांवचे लोक ते जावं आमचे कानोयेचे भाव भयण तशेंच आमचे कालंगूटचे आरपोरा नांदवा पार्रा सगळ्यांक वचून हांगासर ते जमले आनी एक ट्रेडिशनल इव्हेंट हो केलो. आयज आमी एक ट्रेडिशनल इव्हेंट आमच्या पुर्रा गांवांत करून येयल्ले आसा. जो जावन आसा आमचो एन्युअल फिशींग कॉम्पिटिशन, अशेच ट्रेडिशनल इव्हेंट्स आनी आमचो जो गोंयचो दायज जो जावन आसा आमी ताका दायजी म्हणटा. आमचे ट्रेडिशन्स, आमचे आर्ट, आमचे कल्चर हे प्रिजर्व करून दवरपा खातीर आमचे सगळे भाव आनी भयण वावुरतात. तशेंच जो गांवचो भटजी शांतादुर्गा देवस्थानाचो भटजी बाबू भट, ताजो आशिर्वाद आमच्या मतदारसंघाच्या दर एका गांवाचेर तशेंच दर एका व्यक्तीचेर आसा आनी होच ताजो मेसेज आमकांय जावन आसा. आनी एकदां युवा दे कलंगूट सगळ्या लोकांक, सगळ्या व्हॉलंटियरांक जे काम करपी ग्रावंडार वचून लोकांक पावप हांव हांव अभिनंदन दिवंक सोदता. सांस्कृतिक राखी धागी सजावट कॉम्पिटिशन हे आमच्या मतदारसंघा खातीर आनी सगळ्या कलाकारां खातीर बऱ्यापैकी कॉम्पिटिशन दवरलें आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. अभिनंदन करता मतदारसंघाक जे जे राखी धागी सजावटांत भाग घेतला आनी आमचे शंकर आनी तांची सहकार्यकर्ती सोनाली आनी ताचे जे वांगडी तांच्यांनी आज बरो एक कार्यक्रम करून दाखयलो. खरो ताका कळपाची गोश्ट जावन आसा आनी आमच्या शंकर भुरगींनी सदांच फक्त पयशा खातीर न्ही, आमी लग्नाक वचून पयशे घेतात ते एक टप्पो दवरलो ना. एसी लोकांक आमी फक्त 30,000 दवरलेले ना, 600 कडेन हर पदार्थाक दवरलेले आहा आनी दीस पण समाज सेवा करता. धार्मीक सांस्कृतीक आमी फुडो कित्याक हे वस्तां जगपाक ह्या वेळार समाजा खातीर आसपाक जाय. समाजा खातीर समाज जर आसा समाज आहा जाल्यार भेदभाव उरतलो, समाजांतल्यान देव उरतली. तेन्ना आमी चड वेळ उलयना, अशेंच आमी कार्यक्रम घडत रावया आनी तुमकां सगळ्यांक जे आयोजक आहा सगळ्यांक रक्षाबंधनाची आणि सुताचे पुनवेची शुभेच्छा. युवा दी कलंगूट यांच्यानी आयज हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळ्या मतदारसंघात एक रक्षाबंधनाचो ट्रेडिशन हो उगडास करून दिलो. म्हाजे जाणवाये प्रमाणे कांय हजार वर्सां पयलीं श्री कृष्णाक द्रौपदीन जी राखी बांदलेली थंयसरल्यान ही प्रथा चालू जाल्ली आसा. आनी आज जर तूं गोंयभर आमी पळोवंक गेले जाल्यार गोंयभर सगळो लोक जावं तो आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जावं ते सगळे आमचे मंत्री जावं आमदार हांकां सगळ्यांनी हो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीन मॅन्डेटरी केल्लो आसा. कित्याक फक्त आमचे जे रिच ट्रेडिशन आहा इंडियेचे, भारत देशाचे जे ट्रेडिशन आसा रक्षाबंधन हे एक धागो थारयना पूण खंय तरी एवरी इयर सगळ्या भावांक आनी भयणांक उगडास करून दिता. कितें म्हणून की आमी सगळ्यांनी आमच्या भयणांची रक्षा करूंक जाय. आज आमच्यो आवयो, आमची भयणां ही सगळीं आसा, तेंची रक्षा करपाची जबाबदारी आमची आसा. कित्याक आयज परतून खंय एकदा इंडियन ट्रेडिशन हो एक जाणा जावन दिता की हो खरेंच संवसार महिला जावं आवय पर्यंत चालू जाल्लो आसा.
आणि एकदा शुभेच्छा दिवंक सोदता युवा आनी कलंगूट ह्या हो एक पंगड कलंगूट मतदारसंघाचो तेंच्यांनी सगळे युवा एकठांय करून एक कार्यक्रम करीत आसा. युवा डे कलंगूट यूथ एकत्रीत येवन आयचो जो तेंच्यांनी एक खऱ्यांनी बरो कॉन्सेप्ट घेवन येयले ते राखी थाली सजावट म्हाका दिसता हो असले कॉम्पिटिशन खंयसरूच जावना आनी बरो कॉन्सेप्ट आनी फेस्टीव सीजन चालू आसा, श्रावणान चालू आहा, रक्षाबंधन चालू आहा आनी सगळ्याक हे वातावरण एक पसरलेलें आहा रक्षाबंधनाचे आनी त्या निमतान आमचे हे यूथ युवा डे कलंगूट एक थाली सजावट एक एकत्रीत हाडपाचें लोकांक जो भावा भयणीचो जो प्रेम आहा त्या निमतान तेंच्यांनी घरांचे फॅमिलीक हांगासर एकठांय हाडलेले पळोवंक दिसता अशी घोव बायल भुरगीं तेंच्या वांगडा ती सजावटी खातीर ती काम करता आनी म्हाका दिसता एक खरोच बरो कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी हांगा हाडलो आनी एक बरो कार्यक्रम तेंच्यांनी घडोवन हाडलो. ऑल द बेस्ट म्हणटा शंकर, तन्वी आनी तेंचे बाकीचे जे सगळे टीम मेंबर्स आहा ते हांगासर तेंच्यांनी काम केलें, ऑर्गनायज बरो केलो. हांगासर जे सेटअप तेंच्यांनी केल्लो खऱ्यांनी एक क्वॉलिटी सेटअप तेंच्यांनी हांगासर करून दाखयलो आनी एक एग्जाम्पल युथा खातीर की तेंच्या वांगडा एकत्रीत येवन यूथ आनी कितें करूंक शकता यूथ एकत्रीत येवन तेंचे जे प्लॅनिंग एबिलिटी आसता पळय खऱ्यांनीच बरी आसा. ऑल द बेस्ट म्हणटा युवा डे कलंगूट, बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. युवा डे कलंगूट हो एक लायक मायंडेड भुरग्यांचो ग्रूप आहा. ते सगळे आयज एक येवन आमच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाच्या सभागृहात आमच्या कलंगूट मतदारसंघ मर्यादित महिलां खातीर राखी सजावट थाली सजावट हे कॉम्पिटिशन एक युनीक कॉम्पिटिशन आमी एक ऑर्गनायज केल्लें आहा. ऑर्गनायज करपाचो हेतू इतलो जाल्लो की एक लोकांक एक टॅलंट प्रमोट जावपाक तशेंच ताका प्लॅटफॉर्म मेळपाक आनी आपली ट्रेडिशनल जे आहा कल्चर जे आहा ते प्रमोट करपा खातीर आनी विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आमी एक्चुली एक कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. त्या खातीर आमचे जे कोण स्पॉन्सर आहा, वेलविशर आहा, सपोर्टर आहा जावं कोणें आमकां बारीक मोठी जी मदत केली तांकां आमी एक्चुली थँक्यू म्हणटा फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट आनी स्पेशली थँक्यू म्हणटा आमची शांतादुर्गा देवस्थान कमिटी तांचे आमी थँक्यू म्हणटा. आनी हाच्या फुडें ह्या ऑर्गनायजेशना तर्फे आमी वेगवेगळे सोशियो कल्चरल जे एक्टिविटी आसतली वीच वील बेनिफीट द कम्युनिटी तांकां आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जावं ते आमी ऑर्गनायज करपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आयज सुद्दां आमकां बऱ्यापैकी लोकांचो रिस्पॉन्स आयिल्लो आहा, खूब पॉझिटीव रिस्पॉन्स आयिल्लो आहा. सो पार्टिसिपंटांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आनी मोग आमचेर असो आसतलो अशी हांव एक आशा व्यक्त करता. थँक्यू. युवा डे कलंगूट तर्फे आयचो कार्यक्रम राखी रंगमंच हे आमी घडोवन हाडलेलो आसा. आमच्या आयच्या स्पर्धेक आमकां सुमार 60 पार्टिसिपंट लाभलेले आसा आनी तेंचे वांगडी 60 into 2 करीत जाल्यार 120 कशे पार्टिसिपंट लाभलेले आसा. आनी हो कार्यक्रम सामको सक्सेसफूल असो हांव म्हणूंक शकता कित्याक तर दीस वॉज अ युनीक टायप ऑफ अ कॉम्पिटिशन. आय से दीस वॉज द फर्स्ट टायम इन गोवा. सो कॉम्पिटिशन एक युनीक आसलो कित्याक राखी कॉम्पिटिशन जातालें पूण अशी थाळी सजोवपाची कॉम्पिटिशनां जायनासली. सो दीस वॉज लायक युनीक थाळी सजोवपाची आनी सामके बायलांनी भुरग्यांनी माणकुले ते माणकुले 5 असले भुरग्यांनी सुद्दां पार्टिसिपेट केल्ले. सो इतली आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की खूब बरें दिसलें की तेंची कला भायर सरोन येयली आनी क्रिएटिविटी आय कॅची ज्यो थाळयो केल्ल्यो इट वॉज रियली ट्रेमेंडस. आमी असो प्रायज दवरलो प्रायजूय आमी बरो एट्रॅक्टीव दवरलेलो की अशें पार्टिसिपंट्सूय बरे येतले. सो भुरगीं बायलां अशीं येयली म्हणून आमी सगल्यांचे प्लस आमचे स्पॉन्सर्स आनी जी देवस्थान कमिटी आसा तेंच्यांनी आमकां कांय बरे हॉल दिले. तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.